येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मोबायलाक रेंज नाशिल्ल्यान दिवचल सुर्लाच्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय. रेंजीच्या उणावाक लागून विद्यार्थ्यांचे जावपाक लागला शिक्षणीक लुकसाण. भारतातल्या कोरोना केशींचो आंकडो जायत चल्ला उणो. फाटल्या 24 वरांत 43,071 कोरोना केशींची नोंद. कोविड प्रोटोकॉल्स पाळले नात जाल्यार तिसरे ल्हारेचो धोको. कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल तालुक्यांतल्या सुर्ला गांवांत सारकी रेंज मेळनाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जावपाक लागल्यात. कोरोना महामारीक लागून सरकारान ऑनलायन शिक्षणाचो निर्णय घेतिल्लो. शिक्षण ऑनलायन माध्यमांतल्यान चलताय, पूण ते शिक्षण रेंजीच्या उणवाक लागून विद्यार्थ्यां मेरेन पावच ना. सुर्ला गांवांत 5 टॉवर घालता म्हूण सांगिल्लें, पूण प्रत्यक्षांत तातूंतले 2च टॉवर घाल्यात. रेंज आसा, पूण ती आसूनय नाशिल्ल्या सारकी. लायटी भशेन रेंजूय आतां आपालिपाचो खेळ खेळटा. हातूंत लुकसाण जालां तें फक्त शाळेच्या विद्यार्थ्यांचें. रेंज धड नाशिल्ल्यान शिक्षक कितें शिकयतात तें विद्यार्थ्यांक कांयच कळना. आमी सकाळीं उठून क्लासी अटेंड करपाक बसता, पूण आमकां नेटवर्कूच नासता. टिचरी आमकां अटेंडूच करना, टिचरींकूय नेटवर्क नासता. कितें शिकयता तें बी कळना सारकें. आनी स्कुलूय बंद आसा आतां. शिकयता तें कंप्लीट जाता, पूण समजना कितें शिकयता तें सारकें ऑनलायन. आनी नोट्स धाडटा ते बी सारकें कळना कितें तें. रेंज मदीं मेळटा. पावस मोठ्यान पावस पडटा जाल्यार रेंज नासता. आमी जेन्ना आतां क्लासीक वयता न्ही तेन्ना आमकां केन्नाच अशें सारकें नेट मेळना. आमी आतां क्लासीक वचोंक गेलीं जाल्यार आमी रोखडी लीव जाता, कित्याक आमकां नेटवर्क मेळना. आनी मागीर परत जर आमी जॉयंट्स वजाली कशी करून नेटवर्क मेळोन खंय सुद्दां जाल्यार आमकां तें आयकोंक येना सारकें कितें म्हणटा. जाल्यार आमी टिचरी कितें सांगता आमकां जाल्यार तेंकां आयकोंक येना, कित्याक आमचें अंडरस्टँडींग आसता पळय, आमची नॉलेज मेळोंक जाय, आमकां तें केन्नाच जायना. आनी पयल्याच्यान जेन्ना आमी पोर्शन आमचो आसता पळय तो केन्ना आमकां नेटवर्क स्लो जाता, आमकां पोर्शन केन्ना मेळना टायमार. आनी टेस्टूय आसलो म्हजे जाल्यार कितें एग्जामी आसले तेन्ना आमकां PDF आसता जाल्यार कितें फायल्स आसता पळय ती आमकां सामकी लेट मेळटा. कितें आमची डेट आसता पळय ते लेट मेळटा जाल्यार सामकी लेट. टिचरीन जर काल धाडला कितें जाल्यार आमकां तें आयज मेळटा. ह्या इयराक आमकां टिचरींनी सांगलां की तुमकां ह्या इयराची एटेंडन्स आहा पळय ती सामकी इम्पॉर्टंट. तुमकां स्ट्रिक्टली अटेंडन्स आसता पळय ती सामकी 100% दिवची पडटली. आणि हे कोविड महामारीन खूपशी संकटां उबी केली आणि सगळ्यात पयलीं संकट येयलें तें आमच्या स्कुलांचेर. आज स्कुलां सगळीं बंद आसा. बंद असल्या कारणान गव्हर्मेंटान ऑनलायन शिक्षण घेवपाची एक ऑर्डर काडली. ऑनलायन शिक्षण जावचें म्हणून सगळ्याक सर्क्युलर येयली आणि सध्या ऑनलायन जाता. पूण ऑनलायन जाल्या उपरांत आज आमकां सुर्लान खुबसो प्रॉब्लेम सहन करचो पडटा की आमचे जे भुरगे आसा बारीक 10वेक शिकपी किंवा तेच्या 5वी 6वी सगळे आतां ऑनलायन जाल्ल्या कारणान कोणाकूच सारकी रेंज मेळना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकर. आयतार दीस केप्या एका गिफ्टाच्या दुकानाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. ह्या उज्यात दुकानाचें बरेंच लुकसाण जालां. HDFC बँकेच्या सायडीन एक शॉप आसा जे गिफ्ट सेंटर आहा ते ताका अकस्मात राती उजो लागलो. जेन्ना उजो लागलो ते पयलीं मदल्याचे लोक आशिल्ले तांच्यांनी फोन करून फायर ब्रिगेडीक सांगलें, पुलिसांक सांगलें. फायर ब्रिगेड स्पॉटार आयली आनी स्पॉटार येवन ताणें पळयलें की उजो चड आसले कारणान फायर ब्रिगेडीन तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी पालयलोय बी. पूण जी गिफ्ट सेंटर आसले कारणान तातूंत भितर पेपर सामान, पेपरान बांदिल्लें सामान चड आसलें, बॉक्सान सामान चड आसलें, ते कारणान उजो फास्ट लागलो आनी तें सगळें सामान जळून गेलें. फायर ब्रिगेड जेन्ना हांव उलयलो तेन्ना फायर ब्रिगेडीन सांगलें की सामान 5 लाखाच्यान वयर थंय लॉस जाल्लें आसा, पूण अजून आमकां शॉर्ट हें कशें जालें, उजो कसो लागलो तेंय आमकां कळना. तेन्ना सांगलें की आमी इन्वेस्टिगेट चालू आसा, आमचो ऑफिसर अजून येवपा आसा, आमी स्पॉटार वतले आनी ताजेर चवकशी करतले की कसो उजो लागलो आनी कित्याक लागलो उजो लागलो ती आमी चवकशी करून मागीर सांगतले. पूण आनी एस्टिमेटूय कितलो लागलो हो कळना. पूण एक जेन्ना स्पॉटार पळयलें तेन्ना कळ्ळें की जे दुकान मालक आसा ताका भरपूर लॉस जाल्लें आसा. गोवा 365 प्रौढ सावर्डेकर, केपेंच्या. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात सेगीत 4थ्या दिसा कोरोना केशी मदीं उणाव दिसून आयला.
फाटल्या 24 वरांत 43,071 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 955 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले. कोविड प्रोटोकॉल्स पाळूंक ना जाल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यांत कोरोनाची तिसरी ल्हार येवपाक शकता, शास्त्रज्ञांनी अदमास उक्तायला. भारतात कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण बरेंच देंवलां. दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो 45,000च्या सकयल आयला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 2.44% आसा जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 2.34% आसा. फाटल्या 24 वरांत 52,000 लोक कोरोना मुक्त जाल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो 4,85,350 पावलो. कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 4,02,000 पावला. 2,96,58,078 जाण आतां मेरेन कोरोना मुक्त जाल्यात. कोरोनाची तिसरी ल्हार ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यांत येवपाक शकता असो अदमास शास्त्रज्ञांनी उक्तायला. कोविड प्रोटोकॉल्स पाळना जाल्यार कोरोनाची तिसरी ल्हार येतलीच अशें तांणी म्हळां. कोरोनाची तिसरी ल्हार आयलीच जाल्यार भारतांत दिसाक 1.5 ते 2 लाख कोरोना केशींची नोंद जातली असो अदमास आसा. कोरोनाचे दुसरे ल्हार अजुनूय कायम आसा. तशेंच कोरोनाच्या डेल्टा विशाणूच्या संक्रमणाचोय धोको आशिल्ल्यान केंद्रान राज्य सरकारांक सादूर रावपाक सांगलां. आतां मेरेन 35 कोटी लोकांनी कोरोनाचें वासीन घेतलां. शेनवारा 63,87,849 लोकांनी कोरोनाचें वासीन घेतलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. बांदोड्या साफा मस्जिदी लागीं महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातांत मोटारसायकल पायलटाचो हात मोडलो. ऑल्टो कारीन मोटारसायकल पायलटाक फाटल्यान धपको दिलो. अपघाता उपरांत थंयच्यान पळ काडपाच्या नादांत कार चालकान आनीक एके गाडयेक धपको दिलो. कदम बस स्टँडार वचपाक रस्तो ना. कदम बस स्टँडार वतलो जाल्यार GVMS कॉलेजी कडलें जंक्शन क्रॉस करचें पडटा. पूण हो लॉंग कट घेवचो पडटा म्हणून लोक साफा मस्जिदी कडेन टर्न मारतात. ताका लागून हे अपघात जातात. सरपंच राजेश नायकान हे विशीं कितें म्हणलां पळयात. तुमी हांगा व्हडलें आंदोलन केल्लें की तुमकां चिरकोड्या वचपा खातीर रोड जाय म्हणून, आनी आज तुमी म्हणटाले अशें की एक्सिडेंट जावपाचो हांगा चड हें आसा म्हणून. ओके, आनी आज एक्सिडेंट जालो हाजेर तुजें म्हणणें कितें आतां? हे आयज न्ही, हेन फुडें सुद्दां जे एक्सिडेंट जावन हांगा सपोज कोणी मेलो जाल्यार हेका फूल आमचो गोवा गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कित्याक जो हांगा एक्झॅस रोड आशिल्लो पयलीं KTC बस स्टँडाक, RTO ऑफिसाक, जावं गांधीनगर, जावं चिरकुटे, जावं बाकीचे एरियेक जे रोड आशिल्लो तो पयलींचो रोड हेणी डायरेक्टली हायवेन बंद केला. खंयचेच कायदो तेणी फॉलो करूं ना. खंयचेच कन्सर्न ना आमकां पंचायतीक इन्फॉर्म करूं ना जावं खंयचेच कन्सर्न डिपार्टमेंटा थ्रू तेणी हो इलिगली रोड हांगा केला. आनी इलिगली रोड तेणी आमचो जो एक्सेस आहा शापूरकारांचो जावं चिरकुटकारांचो आनी येदी व्हडली कदंबा बस स्टँड आनी येदो व्हडलो RTO ऑफिस तांकां खंयचोच अधिकार ना जो पयलींचो एक्सेस आशिल्लो तो बंद करून लोकांक आनी खंयच्यान तरी वच म्हणून सांगपाक. तेणी खंयच्याय परिस्थितीन हांगा लोकांक एक्सेस दवरपाक जाय आनी मागीरूच नंतर हे हायवेचें प्रोविजन करपाक आशिल्लें. सो गव्हर्मेंट हांगा कंप्लिटली फेलियर जाल्या. आनी म्हाजे हे सुद्दां प्रयत्न आसा, हांवें सगळे डॉक्युमेंट अंडर RTI घेतल्या. जो आमकां रोड तेणी प्रोवायड केला जे ते तोंडी सांगतात की बाबा तुमकां आमी KTC बस स्टँडा वयल्यान GVMS कडच्यान तुमकां आमी रोड प्रोवायड केला म्हणून ते फोटींग उलयतात. तेणी म्हाका लेखी दिवचें, गोवा गव्हर्मेंटान CMान म्हाका लेखी दिवचें की जावं PWD मिनिस्टरान म्हाका लेखी दिवचें की आमकां थंयचो जो रोड दिला तो खंयचो लिगलायज दिला काय अनलिगलायज दिला, तो कायद्यान आसा काय कायदे भायर आसा. जर कायदे भायर आसा जाल्यार कदंबाचे प्रॉपर्टी अंडर तो रोड कसो वयता. सो आमकां तेणी खंयच्यानूच रोड दिवना आनी न दिल्ले कारणान हे सगळें हांगा कंप्लिटली बुरशें आसा. ताका थंयच्यान दोनदा रिवर्स मारचें पडटा आनी ते नंतरूच. सो हांगा जे टॅक्निकली जे कितें काम केलां वर्क डिव्हिजनान, PWD डिव्हिजनान, हायवे ऑथॉरिटीन हें कंप्लिटली फेलियर आसा. सो तुमी आतां ते प्रॉपर चॅनलान वचात आनी कितें करपाचें तें करून हायवे हांगसरल्या लोकांक दिया. तुमकां कांयच खबर ना गव्हर्मेंट आतां कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहा, PWD येदे व्हडले ऑफिस आहा थंय आमचे RTO ऑफिस आहा, KTC बस स्टँड आसा. सो तुमी अशें निग्लिजन्स कशें करूं शकता? सो आजून सुद्दां आमी टायम पळयता, वाट पळयता, नाल्यार हांव हें कोर्टान घालपाचो आसा आनी हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट करतलो की जो कोर्टाची फी आसा ती पंचायतीन हांगा हें करची पडटली. आनी हो टोटल रोड आसा हो इलिगल आसा, हेका कायद्यान खंयच्याच तितून रोड ना हो. कित्याक तुमकां अंडरपासूय दिवंक काय दिवना? अंडरपासूय दिवनाच. कायदो कितें म्हणटा, बारीकच्या बारीक सुद्दां एक्सेस जो लोकांक वाट आसता पयलींची ती वाट बंद करून हायवे करप ना. लोकांची सुखसोयी करप, लोकांक सारकें प्रोविजन करप वाटेचें आनी नंतरूच ते व्हडले हायवे करप. सर्वीस रोडूय काय ना?
सर्व्हिस रोड 2 जाय जाल्यार विजन घेवन लोकांक दाखोवंक शकता, ते सीएमाक दाखोवंक शकता, जाय PWD मिनिस्टराक दाखोवंक शकता. थंय तेणी सर्व्हिस रोड केला, तो सर्व्हिस रोडाचेर 2 वे केल्या, ती कंप्लिटली इलिगल आसा 2 वे. त्या रस्त्यान जेन्ना आमी अशे वयतात आनी थंयच्यान क्रॉसिंग करून आमी अशे येता, त्या रस्त्यार ऑलमोस्ट लोक चलता, त्या रस्त्यार ऑलमोस्ट गाडयो पार्किंग आसता. थंयची परिस्थिती आनी बिकट आसा. हायवेचेर लोक मरतले ते मरतले, थंय मरूं शकता. थंय आतां लोक कितें सांबाळून चलयता म्हणून ही परिस्थिती बरी आसा अजून सुद्दां. हांगसरले लोक समजता म्हणून आजू पासून हांगा कांय मेजर एक्सिडेंट जावना. जेन्ना लोकांनी हें जातलें पळय तेन्ना हांगा कितें ना कितें वाट लागतली. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अधिक प्रमाणात पावस पडूये जाल्यार कांय कडेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लावये. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोना अजून कुशीक सरूंक ना, देखून घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.